फोन करा म्हणाले आमच्या कोर्टाचो हे असून सुद्धा हे केले आणि जेन्ना आम्ही त्यांना आडवपाक गेले जाल्यार ते लेबर सांगता तुम्ही पीआयची होडी खंयसले लेबर खंयच्या न्हंय खंय हे आमचे उगव्या तेरेखोल न्हंयत जे होडी रातचे आता सुद्धा तुम्ही केन्ना यात रातचे एका उपरांत ते होडी असतात लेबरांक खबर आता पीआय बीत म्हण लेबर ते भायले मरे यूपीचे बिहाराचे बीत तेच नाही त्या लेबरांक आता सोदून काडचे पडले कोणी पियान तरी सोदून काडचे पडले आता पीआय कोण यो इंचार्ज पेडणे मोपा मांद्रे असलेलो काय बाहेर असता आणि काहीतरी उगव्याचे येतात एवढ्यान पोरास काढायचे येतात तेवढ्यान तोरशाचे येतात आता मी सोशो खुच्या पीआय विचारूंक जाय आसलें कोण पीआय नाव सांग म्हणा तुमच्यान जाता ते करा तुम्ही पीआयचे आणि पोलिसांचे कित्याक धरिनात डायरेक्ट म्हणल्यार एक तरी एक नाव विचारूंक जाय कोण काय म्हणा पीआय कोण काय म्हणा पार्टनरशिपी घालून नाल्यार धंदो करतात आसतलो ते न म्हणल्यार पीआय नाव तांकां सांग म्हणून सांगलें इतकें सांगतात तुमी नाव सांगा म्हणून ते लेबर काय लेबरांक पीआय बी म्हणून खबर आहा ते यूपीचे बिहारचे डायरेक्ट सांगतात पीआयचे आणि पोलिसांचे उडी आणि तो खंय तो इंचार्ज आहा धाडूंक येतात का म्हणतात पेडणे तालुक्यान खंयच्या पोलीस स्टेशनार इंचार्ज बी आहा तो पीआय कोण तो ते सांगतात ते पेडणे पोलीस स्टेशनार मोपा मांद्रे आता सध्या चालू सिच्युएशनात ते जर सांगतात आणि ते होडये तसे चालू दवरतात जाल्यार आमकांय तो मातसो संशय येता की हेंचे खरेच होडी आहात का कितें म्हणून तशें जालें न्हू तें म्हणल्यार इतकें खबर आसूंक जाय हेचेर आमी आतां कितें करतले आमी फुडें आतां चवकशी करतले न्ही हेचेर तुमची स्टेप काय आसतली आमी आतां वयतले ते कोर्टाक आमी घालतले की आतां जर तरी असून बंद जायना आमी धांवडावन सुद्दां राज्य सुद्दां वयता आमी B1 तो B1 जावन ते B2 त्याच्यात सोन एकदा डॅमेज जाल्लो आणि सगळ्या शेतात माती सो भरलेली पण आता तशेंच जाता हेवी फक्त ट्रक घेवन येवन ते पुन्हा सो डॅमेज जातलो न्हू ताका लागून हेवी फक्त बंद जावपाचें इतलें जाता अवजड वाहन जावंक जायना आमचे कडेन आमी ते अवजड वाहनां वयतात मेन रोडार आनी तो कॅमल सामको डॅमेज जावपाक येयलो तरी आसा अवजड वाहनां वयतात 100 टायराचे वयले खंय अणखणे गोवा आणि थंय कसलो कॅनल आहा तोच हे शेतकऱ्यांनी कॅनल बांधलेलो आहा आणि त्या रोडा वयल्यान ते अवजड वाहनां घेवन जातात तेचे वयल्यान दिगेच्यान आमी हाडले की ते रवानात आनी आमकां ते व्हडले व्हडले वयचाणपणां सांगतात तुज्या बापायचे काय म्हणटात आमकां विचारतात पूण आमी फुडें कितें करपाचें आमी कोणाक कितें मेळ्ळे जितेंद्राक मेळ्ळे आनी जितेंद्र अशें आमी करया म्हणून असो पुटी तुमकां आनी आमी अशें करया की आनी ते वयल्यान जी ह्या अवजड वाहनां वयतात ती बंद जावपाची बंद जावन कसलो त्रास जाता प्रॉब्लेम कितें जाता प्रदूषण जाता धुळीचे परत तुका डॅमेज जावपाची शक्यता आहा कॅनल आनी केन्ना केन्ना डॅमेज जातलोच तो आनी आमी सांगलें आमकां ते आयकना आपलें ते करतात तुजे बापायचे वयता आमकां उलयता ते वयल्यान पूण आमी अशें फुडें सरोन तांकां आनी आमी म्हणटा अशें म्हणटा तें बरें म्हणटलो आमी कितें एक्शन घेवया तेच्यार अशें आमकां ते किंमत दिल्या हांगा येयल्ले आमी हाच्या पयलीं एप्लिकेशन दिलें तुमकां सगळें केलें पूण तेच्यार अजून तेजें एक्शन काय घेवूं ना डिपार्टमेंटान म्हणाले आमी परत आज तेन्ना मेळ्ळे आनी परत आमी येवन हांगा तेंचे कडेन प्रश्न सोडयलो आतां तेणी सांगलें कितें मेन गेट तिथे आपण माती वत्ता आनी ती मेन गेट बंद करता ऑक्टोबरान 29 ऑक्टोबरान भराडे देवी त्यांची संस्था आसा तांचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हेंच्यांनी एक निवेदन दिलां ह्या डिपार्टमेंटाक की जी व्हडली अवजड वाहनां आसात ती कालव्याचो जो सर्वीस रोड आहा त्या रस्त्या वयल्यान वयतात थंयसर बाकीचे अनैतीक धंदे चालू आसात सो अशी तक्रार केल्ली की ती वाहने बंद करची कारण त्याचा सांगला आसा एक प्रदूषण जाता सबंद आनी व्हडली 10 टायरांचे ट्रक जेन्ना त्या रस्त्या वयल्यान वयतात तो रस्तो तितको परिपक्व ना न्हू कमकुवत सर्वीस रोड तो कॅनला खातीर तो डॅमेज जावं शकता सो अशी तेंची मागणी आसली आनी ताच्या खातीर जर डॅमेज जालो जाल्यार माती जी आहा सगळी शेतान वयतली पाणी बंद जातला कारण हो कालवो जो केला तिराळी धरणाचो हो शेतकऱ्यांक पाणी सगळ्यांक शेतांक पावंक जाय म्हणून सो अशा अनुषंगान एक पयली मिटींग जाल्लेली नोव्हेंबरान आमकां सांगलेला की थंयसर एक्शन जातली पूण अजून मेरेन तेंच्यांनी आमकां सांगला की थंयसर कांयच एक्शन जावंक ना ज्या वेळार तेंच्यांनी सांगला असा जाला आमी म्हणटा धरणे आंदोलन करुया आमी तुमच्या सपोर्टाक आसूं आनी आमी जो अधिकारी तांकां मेळूं आता त्या अधिकाऱ्यान सांगला की तुमकां जाय तसो माती घालून तो रस्तो बंद करतू आनी जो रस्तो त्या थोड्याशा गांवांतल्या रहिवाशांक चालू करूंक जाय तो आमी तेजी व्यवस्था करून दितू पूण आमकां हेंय सांगलेलां की बॅरिकेड्स घालून थंय जशे हेवी व्हेकल रिस्ट्रिक्टेड आसतात तशें करूनय आमी हें करला आतां आनी
तो विषय खंय PWD कडे हा. त्यांच्या करस्पॉन्डन्सा वयल्यान आमकां कळ्ळा की जो रस्तो आसा फॉर मेंटेनन्स ताजो चार्ज आसा तो PWD कडे दिला, पूण जे कंडिशन घातल्यात ह्या WRDन कंडिशन घातल्यात की त्या रस्त्या वयल्यान अमक्यो अमक्यो गजाली घडोवंक जायना. तातूंतली एक गजाल की हेवी व्हेकल रिस्ट्रिक्टेड आसा, ही एक कंडिशन आसा आणि ती रिस्ट्रिक्शन मान्य करून PWDन आपण तो मेंटेनन्स करता सांगला. हांच्यांनी लेटराय केल्या PWDक की अशे अशे गजाली घडटात, कितें जायना. आता त्यांच्या अधिकाऱ्या वयल्यान कळटा की तांकां नोटिफिकेशन जाय. सो म्हाजो प्रश्न आसा PWD ऑफिसरांक पेडण्याच्या की सरकाराक जावो जाल्यार हो एकान राती रस्तो NH7 NH नॅशनल हायवे जाता. सरकाराक जाता जाल्यार ही बिल्डींग आसा ती दुसरी बिल्डींग डिक्लेअर करता किंवा अधिकाऱ्यांक जाय जाल्यार. पूण 1 वर्स जालें अजून तुम्ही फॉलो कित्याक करिनात तो? ही तुमची जबाबदारी. ज्या जाग्याचेर अनैतिक धंदे चलतात ते जर बंद करतले आणि ते बंद करच्या खातीर त्या गावातल्या रहिवाशांची, त्या गावातल्या जबाबदार लोकांची मागणी आसा, जाल्यार ती मागणी कित्याक पुरी जायना? अनैतिक म्हणजे कसले? जी हेवी व्हेकलां जी वयतात पळय, रिस्ट्रिक्टेड न्ही ती. सो हेच्या खातीर जो तेंच्यांनी सांगला की तात्पुरते आमी तो बंद करता आनी ताचेर आमचो विजिलन्स आसतलो, आमचो मनीस आसा तो येरादारी करतलो. आणि PWDक आमी लेटर केल्याय, सो ताजो आमी पाठपुरावो करता म्हणून. सो येणाऱ्या काळान पळोवया की बॅरिकेड्स घालता काय ना, नाजाल्यार आमकां हाज्या वयर जो अधिकारी आसा ताका अप्रोच जावचो पडटलो. कारण 2 वेळा आमी हांगा येयले, कांयच जावंक ना. ही दुसरी खेप आमची. दोनदा आमी हांकां वचन मेळ्ळे, 2 फावटी आमकां एस्युरन्स दिले. म्हणून आयज आमी तेंच्यांनी धरणे आंदोलन पुकारले, ताका लागून आमचो तांकां सहकार्य दिवपाक केले. पूण अशें दिसता एक टायमार की जशे पेडण्या इंडोर स्टेडियम जशे सरकारान भाड्याक दिले, तशें दिसता कॅनलय हो सरकारान भाड्याक दिलो का, अशे प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून ह्या सरकाराचेर आमकां संशय येता. आतां आमी धरणे आंदोलन करपाक बसपाचे तयारीन आमचो सहकार्य ताका करपाक आमी येयले. पण आयज आमकां तेंच्यांनी उतार दिले की तुमचो प्रश्न जो आहा तो आयच्या आयज आमी बंद करता आनी आयच्या आयज सोडयता. अशें जेन्ना उतार दिले, त्या उतराचेर आमी आयज तांकां 4 दिसाचो टायम दिता. परत PWDक तेंचे लेटर केले म्हूण सांगले. PWDच्या लेटराक PWDका 4 दिसाचो आमी तांकां परत दिता. 4 दिसा भितर ना जाले जाल्यार फुडली कितें स्टेप आहा ती आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे आनी आमच्या पार्टीचो सहकार्य करून आमी हांगा आंदोलनाक बसतले म्हणजे बसतलेच.